मगच्या भावनांनी बहिणीनो ಮಾತೆವಚ ವಂಜಲಾಂತ್ ಅದ್ದೆ ನೋ ಪೋಳು 27 तावन असं आम्ही ऐकत आहोत. जेजू 322 सरून पुढे वेताना 2 जण गुड्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रेगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले तो जेजून तांचे लागीं विचारले, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. थोळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. वय मगाच्या भावांनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी वायट संवयेक वळख जाता. जर तर आमकां वायट संवयेचेर सयत वरस जायत तर आमी पयल्यान पयलें आमकां बरें जाय म्हूण वळखा जाय. या आमच्या थंय असली अस्खदकाय आसा म्हूण आमी वळखा जाय. त्या वेळार मात्र आमकां बरें जावंक साध्य आनी रानी कुमक करूंक साध्य जाता. एक दीस व्हडलो बिझनेसमॅन म्हजे सरसी आयिल्लो आनी म्हणूंक लागलो, फादर तुमची इल्लीशी कुमक जाय. जो एकलो आनी एकलो इश्ट आसा ताच्या घरांत शांती समाधान ना, कित्याक ताचें पियोणें चड जालां आनी ह्या वरवीं बायले भुरग्यां मदें शांती समाधान ना. तांचें शांती समाधान बिगडलां. तुमी इल्लीशी कुमक करूंक जाय. हांवें त्या मरेस्ताक सांगलें, जर तर ताका बरें जावंक म्हूण आसल्यार आमी कुमक करयत. पयल्यान पयलें खंयच्याय वायट संगतीचेर तां पुरो पियोणें, बिडी सिगरेट या ड्रग्स या गुटखा खावचें या इतर कसली अस्खदकायेचेर आमी सयत वरात जाय तर पयल्यान पयलें म्हाका ही अस्खदकाय आसा म्हणून हांवें वळखून घेवंक जाय. ह्या अस्खदकायेचेर म्हाका सयत व्हरूंक म्हूण आसा म्हूण हांवें प्रत्येक जावन हेरा लागीं कुमक विचारूंक जाय. हेच्या वांजलांत आमी पळयलें कुड्डे जेजू सरसी येतात आनी ताचे लागीं विनंती करतात. तांचे अस्खदकाय ते वळखतात आनी बरें जावंक ते अपेक्षितात आनी तांच्या भावार्था वरवीं जेजून तांकां बरें केलें. तर मोगाच्या भावन भयणीनो, खंयच्याय संगतीचेर आमी सयत वराचे तर पयल्यान पयलें आमी आमची अस्खदकाय वळखूंक जाय. त्या वेळार मात्र आमकां बरें करूंक साध्य. ह्या दिसांनी आमी भारतांत आयकता आमची आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमी वस्तू अस्खद जाल्या आनी त्या वेळार सरकार वळखून घेता आनी बरीं प्लॅनां हाडटा. त्या वेळार मात्र ह्या अस्खदकायेचेर सयत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. दुसरें मेट जावन आसा देवाची कृपा आमी मागची. खंयच्याय अस्खदकायेचेर आमी जैत वरात जाय तर देवाची कृपा आमकां मस्तू गरजेची. भगवान पावलान परिंगरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकता, म्हजी कृपा तुका आसल्यार पळोवन. पळय मोगाळ भावन भयणीनो, केन्ना देवाची कृपा आमकां आसता वायटाचेर अस्खदकायेचेर जैत व्हरूंक आमकां साध्य. एकलो मनीस आयिल्लो एका उलयतावन, ताका ल्हानशें ताचें सिमिलर बिझनेस आसलें दुकरांक पोसचें. तातूंत तो ताचें घर चलयतालो. पूण ताका एक कठीण अस्खदकाय आसली, पियोणें, आनी ह्या वरवीं घरांत ना समाधान, मातशें कश्ट जातालें.
आनी केवळ आमच्या आत्मज्योती आश्रमाक तो आयलो. देवाचे कृपेन ताणें एक निर्धार घेतलो आनी मुखार हांव पियेना आनी मुखार म्हजें घर बऱ्या तरान सांबाळटा. त्या दीस जावन ताच्या घरांत आमी पळयता मस्त संतोश. त्या घरांत आज मस्त बरेंपण जालां. कुटुंबाची सगळीं संतोशान जियेतात आनी प्रत्येक जावन घरच्या मालगड्यान सोरो सोडला म्हूण तांकां आनीकय चड संतोश आनी समाधान त्या घरान. त्या बद्दल दुसरें मेळ जावन आसा देवाची कृपा. देवाचे कृपेन आमी मस्त बरेंपण करयात. तिसरें मेळ मोगाच्या भावन भयणो वचकतगायेचेर आमी सयत वराचो तर खंयसर प्रत्येक जावन एका मनशाक पियोनाची मस्त वडणी आसल्यार त्या मनशान जावं पुरो काजारांक रोसांक या मरणाच्या दिसाक खंयसर चोरो दितात थंयसर ताणें स्वनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल येवच्या मनासर थंयसर वचूंक नजो. कित्याक दुसऱ्या पार्टीक गेल्ल्या वेळार त्या संभ्रमाक गेल्ल्या वेळार ताका पियोन बगता आनी पियोन सोडूंक कश्ट जाता. केवळ म्हणसर ताका सेल्फ कंट्रोल ना तेदोळ म्हणसर ताणें तसल्या संभ्रमाक वचूंक नजो. चवथें मेळ जावन आसा ताणें आपणाक मस्त बिजी दवरूंक जाय. आयडलनेस इज डेवल्स वर्कशॉप म्हणटात आनी त्या पासून खंयचो मनीस कामांत ह्या विविध संगतींनी बिजी आसता. आपणाक मस्त काम ह्या मस्त संगती तो करनासतना ताका सुराच्यो उडास येना. आनी त्या पासून जावं पुरो गार्डनींग करचें, जावं पुरो संगीत आयकोनचें, जावं पुरो हेरांक कुंभ करचें, जावं पुरो एका शॉपांत इल्लेंशें काम करचें. आपणाक बिजी दवरल्यार त्या मनशाक परतून तसली वायट चिंता येना. त्या पासून आमी आमच्या वायट सुवायेचेर जैत बरें जाय जाल्यार आमकांच आमी बिजी दवरूंक जाय. पांचवें मेळ जावन आसा आमी हेरांक बरें करूंक जाय. केवळ आमी हेरांक बरें करता, हेरांच्या गरजांत आमी पावता, हेरांक आमी कुंभ करता, आमकांय मोठो संतोश भोगता, शांती समाधान आमकां मेळटा आनी आमच्या अस्कतगायेचेर सयत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. तर मोगाच्या भावन मेळनो ही 5 मेळां आमच्या जिणेंत आमी रुपीत केल्यार खंयच्याय अस्कतगायेचेर सयत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. सांगाताच आमकां सबार संघ संस्था आसात कुंभ करूंक. पयलें आमी देवाच्या कृपेन अस्कतगायेचेर सयत व्हरूंक साध्य आसा. दुसरें एवर्शन थेरपी म्हणटात. पियेल्यार ओंकारां येवच्या बरी तसलें वखदां आमकां दितात. तीं वखदां आमी सेवता आसतना आमकां पियेतना ओंकार येता. एवर्शन थेरपी म्हणटात. तिसरें मेंटल स्ट्रेंथनिंग थेरपी. तुजी मोत घट करूंक थेरपी डाक्टर थोडी वखदां दितात. त्या वरवीं आमकां आमच्या वायट सुवायेचेर सयत व्हरूंक साध्य आसा. प्रत्येक जावन आमी पळयता सदांच व्यक्ती थंय ताची मोत मस्त चंचल आसता. हांगासर ते जायत म्हणटात मागीर परतून वचून तशें करतात कित्याक तांची मोत चंचल जावन आसा. ती चंचल मोत घट करूंक वखदां आसात आधुनीक काळार. ती वखदां आमी सेवता आसतना आमकां आमच्या अस्कतगायेचेर सयत व्हरूंक साध्य जाता. आनीक थेरपी जावन आसा सेक्लुजन. बरो विंगड 1 म्हयनो एका संस्थांत तुका दवरचें. आमच्या कपुचिन फ्रातीची आशा किरण म्हणली संस्था आसा भद्रावतींत सकलेश्वर लागीं पाळ्ळ्या मेळा कडेन आनी ब्रह्मावरांत आसात. थंयसर 1 म्हयनो म्हणसर बरो विंगड दवरतात आनी पावती चिकित्सा आनी पावती सलाह थंयसर दितात. सबार जाणांनी आपल्या अस्कतगायेचेर पियोनाचेर जावं हेरासंगतीचेर सयत व्हरां. थंयसर 1 म्हयनो बरो विंगड रावचें पडटा आनी पावती सवलतां थंयसर आसतात.
आनी निमाणे सकलाचे की वर्तय खंयच्याय व्यक्तीन आपल्या अस्गत गायन जायत वर्स जाल्यार तांकां कुटुंबाचो सपोर्ट मॉरल सपोर्ट मस्त गरजेचें त्या कुटुंबाच्यांनी ताका मोग दिवचो ताका गामान दिवचें ताका आदार दिवचो ताची प्रशंसा करूंक जाय केदळा कुटुंबाची सांगाता मेळून ताका धैर्य दितात आनी ताका ताच्या अस्गतकायेचेर सयत व्हरून कुमो करतात त्या वेळा आनीक सुलाबायेन अस्गतकायेचेर सयत व्हरूंक साध्य जाता तर मोगाच्या भावनान भयणो ही सर मेठां आमच्या जिणेंत आमी पाळया थंय सावन आमच्या अस्गतकायेचेर सयत व्हरूंक देव तुमकां कृपे बऱ्यांनी बरोवन दी तोच बरो गवळी समजूचो तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी तुमच्या कुटुंबान शांती समाधान आसा करून दी संतोषान माया मोगान जिवंक तस सोमी तुमकां कुमो करून दी आमेन.